नमस्कार योगकार. सद्याक आमी कांपाल लेकाचेर आसा आनी हांगा येवचे फाटलें कारण इतलेंच आसा की फाटल्या फावटी जे मयांत लेक जे इन्सिडंट घडलेलो तोच इन्सिडंट हांगा कांपाल लेकाचेर घडला. मयांत लेकान तुमी पळयलां आसतलें की नुस्तें मेल्लें फाटल्या दिसांनी आनी तोच सेम इन्सिडंट आयज कांपाल लेकाचेर घडला. दोन इन्सिडंट सेम शार पणजे. आतां रिजन्स नुस्तें मरपाचें कितें तें नक्कीच आमकां कळटलें, पूण सद्याक जे CCPचे जे वर्कर आसात ते हांगाचे जे मेल्लें नुस्तें आसा तें काडपाचो यत्न करता, ते काडटा सद्याक थंयच्यान. आनी बेगिनाच जी इन्फॉर्मेशन आसा हें नुस्तें कशें मेलें, नुस्तें मरपाचें कारण कितें तें आमी तुमचे मेरेन पावयतले. तशेंच हांगा जे लेक सरावंडींग आसा, कांपाल लेकाचे सरावंडींग खुबशे जे कॉलनीज आसा, सो हे जे लेक आसा ते सरभोंवतणी कॉलनी आशिल्ल्या कारणान जे लोक आसा तांकांय एक सेफ्टी कन्सर्न आसा, कारण लोकांच्या सेफ्टीचोय हांगा एक मेजर इशू मुखार येता. सो सद्याक तरी जे CCPचे वर्कर आसा ते नुस्तें काडपाचो यत्न करता आनी आमी जशी तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटली की कशें मेलें हें नुस्तें, तेजें फाटलें कारण कितें, तशेंच आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. ते मेरेन पळयत रावात गोंयकारपण. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.